शेंदुरी रंगाचो सुंदर अशे स्वरूप, शेंदुरी रंगाचो सुंदर अशे स्वरूप, एकदंता विघ्नहर्ता अशे हे रूप। श्री गणपती बाप्पांची मूर्ती तशेंच श्री शांतदुर्गा कुंभारजुंव ताई देवीचे आगमन तुमच्या मुखार जाल्ले आसा। ह्या गावातले टोटल 6 वाडे हांगा पार्टिसिपेट जाता, त्याच बरोबर किमान 30 फ्लोट्स हांगा पार्टिसिपेट जाता। प्रत्येक फ्लोट्सार तुमकां वेगवेगळे देखावे पळोवपाक मेळटले। युनिक उत्सव असो गोंयांतलो आसा, कारण फ्लोट्स ऑन रोड आमी सदांच पळयतात, बट हो एक वेगळो असो उत्सव म्हटल्यार वयले देखावे। हर हर महादेव। जोरदार सगळ्यांनी एकवट जाऊन त्यांच्या खातीर ताळयो मारया हांव प्रेक्षकांक लागीं मागता। दोन्ही हात एकीकडे हाडात आणि त्यांच्या कले खातीर जोरदार ताळयो मारात। श्रीदेवी शांतादुर्गा कुंभारजुंव देवीक प्रसन्न नमस्कार करता। आज चवथीचो 7वो दीस आनी आमच्या कुंभारजुंव्यां सांगोळेचो मोठो आभाजान मनयतात। आमची बिंगी फॅमिली ही मूळ आमी कुंभारजुंव्याची, काही 45-50 वर्सां पयलीं आमचे जे जाणटे आशिल्ले ते आमचे तळावले स्थलांतर जाले आनी आमी थंय गणपती पुजूंक लागले। पूण हो जो आमच्या देवळान जो गणपती पुजलेलो आसा ताजी अखंडीतपणे आमी जाले 45 वर्सां आमचे जाणटेले आरती करता। आज आमची 6वी पिढी आनी तें आमी चालू दवरलेलें आसा। म्हाका सारको अभिमान दिसता, कारण ही घुमटाच्या आज गोंय राज्यांत ताका दर्जो मेळिल्लो आसा, ही अभिमानाची गोश्ट। ती एका वेळार अशी परिस्थिती आशिल्ली, ही घुमटां भुरगे वाजोवपाक लजताले, ते घुमटांचेर ते जाणटेल्यांचे बरें म्हणटाले। पूण आज ही घुमटां आज इतली सामकी मुखार पाविल्ली आसा। ही स्पर्धा घुमटाची अखिल गोवा स्पर्धा ही सुरू आमच्या बटवेश्वर बाल आरती मंडळान सुरवात केल्ली। तेन्ना आमी इतले ल्हान आशिल्ले की घुमट मोठे दिसताले, आमी बारीक दिसताले। अजुनूय आमचे कडेन फोटो आसा। म्हजो भाव शामळा भिंगी, जे ताका आमच्या आज्याचें नांव दवरलां, तो एक प्रख्यात घुमट वादक, जो आमचे सुवारी वाजोवपी, मागीर पालखी वता आसतना पालखे बरोबर तो घुमट वाजोवपी, असो तो आमच्या फॅमिलीचो आजो। आनी ताजी ही परंपरा आमी मुखार व्हेल्या आनी अखंडीतपणान हे घुमटाचे जी आरती आसा ती आज मोठ्या प्रमाणात आख्खे गोंयभर चल्ले। घुमट आरती आज काही तातूंत हार्मोनियम आयला, काही तंबुरी आयल्या, पूण एक्चुअली घुमट हें वाद्य आसा हें रणवाद्य। जशें आमी शिगम्याक ढोल तासो हें करता, तशें हें चवथीचें एक रणवाद्य। हाज्या बरोबर तुमचो तातूंत सांगोडान कितें हें आसा, आस्पाव आसता? हो जो आमचो गणपती जो आसा ताज्यो आमी आरती करतात। आतां गणपती पालखेन हांगा वतलो आनी त्या व्हड्यान बसून जेन्ना गणपती थंय पावता तेन्नाच तो सांगोड सुरू जाता, ताजे पयलीं सांगोड सुरू जायना। हय, आमच्या हांगसरल्यान देवळांतल्यान गणपती पालखेंतल्यान थंय वतलो
आनी व्हड्यान बसून थंय तुम्ही सगळेजण सहभागी जातात त्या सांगा. सगळे आमचे कुटुंबाचे सगळे सहभागी जातात. ओके. हांव इतलें सांगपाक सोदता की देवीचो वार्षिक पारंपारीक सांगोडोत्सव जो 350 वर्सां पयलींचो आमी उमेदीन मनयतात हो सांगोडोत्सव. ही परंपरा आज तागाय चालू आसा आनी ह्या फुडें चालू उरतली. आनी म्हणजे देवतेचो हो सांगोड ज्या खातीर भुरगे जे वेगवेगळे फ्लोट्स तयार करतात, वेगवेगळे चित्ररथ जे उद्गार तयार करूंक मेळटात ते ह्या वर्सा व्हरून नवी म्हणजे नवे तरेन आनी व्हडले तरेन पळोवपाक मेळटले ह्या वर्सा चित्ररथ. आनी तेजो सगळ्यांनी बरे तरेन आस्वाद घेवचो अशें हांव म्हणटा.